आमी कालच्यान खऱ्या अर्थान मळ्या ऑफिस जे आसा त्या ऑफिसांतल्यान काल सुरवात केल्ली. काल तो भाग आज आमचे यतीन पारेखाचो हो वॉर्ड भोंवतात आनी ज्या पद्दतीन भोंवले उपरांत जो रिस्पॉन्स लोकांचो मेळटा खरोच पॉझिटिव्ह आसा. आनी प्रत्येकाकडे कितें जाता लोकां कडेन मेळ्ळे उपरांत लोकांचो जे तोंडार पळयल्यार कळटा म्हणजे त्या प्रमाणे लोकांनी ऑलरेडी मनात निश्चय केल्लो आसा की हे फावटी चेंजीस करपाचे हांगा. आनी काही कडेन आमी लोकांक सांगता बी की गेली इतलीं वर्सां म्हणजे जेंका कोणाक खबर ना म्हायती ना तांकां की इतलीं वर्सां एक सायडीन रावन तुमी पळयलें डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन पळयत आयज जो बाबू मनसराद आसा तेजो शेजारचो मतदारसंघ तुमी पळयात कसो तेणी डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन कशें केल्लें आसा तें. आनी तेणी हांगा सुद्दां आतां तें ध्येय धरलां की एम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंट आपूण करतलो हाका प्रिफरन्स दिल्लें आसा. बाबूस जो आहा हो आयडियल ऑफ डेव्हलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट तो विजन घेवन गेला. आनी जशें तेणें इतकीं वर्सां तालिगांव केलां हें प्रत्येक मनशाचें सकयले ते वयल्या लेवलाचें नीड्स वळखून आनी त्या प्रमाणे तेणें तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलां. आनी हेजें उत्तर म्हणजे हालींच पंचायत इलेक्शन जालें तेन्ना 11 निवडून येयले तेन्ना. आनी तेज्या बरोबर जे पणजी स्मार्ट सिटी म्हणटा ती पळोवपा जाल्यार तालिगांव स्मार्ट सिटी जाल्या. हेजो अर्थ बाबूश डेव्हलपमेंटाक एक बऱ्या पैकी समर्थ आमदार. आयज जे काँग्रेस पार्टीन जे बाबूस मुसराद याच्या इलेक्शनाक लागून जे प्रचार चालू केला आमचो बाबूस मुसराद तो कॅन्डिडेट तो तेवटेनसून प्रचार करता आनी जे काँग्रेसचे MLAs जावं ऑपोजिशन लिडर पार्टी अध्यक्ष आनी आमी सगळे जो म्हापशान रिस्पॉन्स मेळटालो लोकांचे आमी जे रिस्पॉन्स मेळटा लोक सांगतात लोकांक आयज डेव्हलपमेंट जाय आनी स्पेशली युथांक जे बेरोजगार आहा तांकां रोजगार. पूण हे दोनूय इश्यू घेवन आमचो काँग्रेसचो MLA बाबूस मुसराद तेचे दोनूच इश्यू आहा डेव्हलपमेंट आनी जे रोजगार हे दोन इश्यू घेवन तो फुडें वयता. आनी एका पणजेकारांचो बरो रिस्पॉन्स आहा. जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता तेन्ना हे लोकां कडसून दिसून येता. पणजेकार जे स्वाभिमानी पणजेकार आहा ते बाबूस मुसरादाक जे डेव्हलपमेंटाक लागून आनी रोजगाराक लागून तेका वोट मारून भरघोस मतांनी निवडून हाडटले. बेजिकली युथाचें उलयता आसतना आज आमी पळयता की आफ्टर 2012 जेन्ना BJP गव्हर्मेंट पावरीन आयलो तेन्नाच्यान गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट इतकें वाडलां, बेरोजगारी इतकें वाडल्या. गव्हर्मेंट जॉब्स येवपाचें सोडून दी, प्रायवेट सॅक्टरान पसून आज हांगा जॉब येना. आज लाखांनी खर्च करून आवय बापूय आपल्या भुरग्याक ग्रॅज्युएट करता, इंजिनियर करता. पूण परिस्थिती अशी आसा आज त्या भुरग्याक गोंयान जॉब मेळपाक कुस्तार जाला. खंय तरी फॅमिली आवय बापूय बायल भुरग्यांक घरदार सॅक्रिफायस करून त्याच भुरग्याक थोडे पयशे चड मेळटा म्हणून त्या भुरग्याक गोंया भायर वचचो पडटा, देशा भायर वचून काम करपाक वचचो पडटा. आनी दुसरे वटेन आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत असो स्टेटमेंट करता की एम्प्लॉयमेंट हे प्रायोरिटी न्ही म्हणटा, डेव्हलपमेंट करपाक सारक्यो खूब गोश्टी आसा म्हणटा. पूण युथाचो जेन्ना एम्प्लॉयमेंटाचो विशय येता तेन्ना खंय तरी आजून अशें दिसता की आज पर्यंत युथाक सायडलायन केल्लें आसा आनी हेजे फुडें BJP सरकार युथा बाबतींत कांयच पॉझिटिव्ह विचार करना. आयज खरेंच पळोवपाक वचत जाल्यार खंय तरी युथा खातीर एक मोटिवेशन स्पिरीट एक एकठांय येयल्या कशें दिसता. खरेंच आयज जॉबाचो इतलो तणाव आसा की लास्ट 2 वर्सां जॉब ना आनी आमचो CM सांगता की जॉब हो इलेक्शनाचो इश्यू जावं शकना. आयज यूथ कितें म्हणून वोट मारतलो, आयज कितें म्हणून BJP कडेन पळोवन अशें खंयच्या तरी दृश्टिकोनान एक एट्रॅक्ट जावन फुडें वयतलो. सो आयज सांगपाक अशें दिसता की पणजेन जी उत्सुकता पळोवन लोकां कडेन जेन्ना आमी भोंवतात लोकांचे जे विचार आमकां कळटा की लोकांक आयज एक उत्सुकता आसा ह्या इलेक्शनाक वोट मारून खंय तरी काँग्रेसीक परत सरकार घडोवन सत्तेर हाडपा खातीर.